I just wanted to make a mention. My friend Vijay mentioned that the MLA Pariya constituency is very concerned. The पैसे ना म्हणून सरकाराकडे काय गोष्टी दिवंक ना म्हणून पण हांव एकूच सांगूंक सोदता की पैसे ना म्हणून विशय ना पूण कन्सर्न सत्तरीचे आनी म्हादयचे बद्दल जे सरकाराचे ती जे आसा तेणी ते एक्सप्रेस केल्ले आसा आमी 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 सरकारान आमी ना ना हांवें that there is no money. I am saying that you don't have money. Which is why you didn't do. ते मातशे क्लॅरिफाय केल्यार बरें कारण आमी तू clarify कर, but I am clarifying what I said. आमी Because you are answering to what I am saying. स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्री बरोबर जेन्ना रातचे उजो लागलेलो ही खरी खबर ना बरोबर आहा पूण असले तरी बी कितेंय असल्यार आमी आमचे मदीं ते मॅनेज करता कशें कितें करपाचें तें पूण मेन म्हणजे आमी हांव पयलीं उलयता मागीर तूं सांग मेन म्हणजे कितें आसा स्पीकर सर की जेन्ना रातचे सीएमान मिटींग आपयल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट बाब वेन्झी म्हाजे वेन्झी आमचो क्रूज म्हाज्या संपर्कान आशिल्लो आतां आमचो ऑपोजिशन लिडरान उल्लेख केल्लो आसा पूण कितें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जें काम केलां हांव एक 2-3 आंकडे दिवंक सोदता की तुमी प्रत्येक कोण म्हणटालो की आमचे कडेन एसेसमेंट ना कितली एरिया डॅमेज जाल्ली आसा कितें जाल्लें आसा आयज कांय कडेन आमचे म्हादयच्या परिसरान आनी त्याच बरोबर खोतीगांव पर्यंत हांव बी त्या दीस सकाळ फुडें उठोन मुख्यमंत्री रातचे मिटींग घेतली मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिल्लें कांय कडेन अशी परिस्थिती मुख्यमंत्री खबर आहा आनी तुमी थंय कोण कांय पावूंक नासतले एक मोल्ले गड म्हणून थंय उजो लागलेलो थंय वयल्यान उजो लागला आनी ते वयर उजो लागला आनी वयरच्यान सकयल देंवंक लागलो मागीर गांवचे लोक सामके रेटल जाल्ले की कशें काय उजो जाता मेन जेन्ना आमी चर्चा करताले सगळे कडेन आतां कोणी नासाचो उल्लेख केलो आनी इतर कांय गोश्टी जायते सॉफ्टवेअर आहा ज्या माध्यमांतल्यान आनी जायते एजन्सीज आहा ज्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन रियल टायमान खंय उजो पेटला तें आमकां कळूं शकता बाब युरिया आलेमावन ऑलरेडी सांगलेलें आसा एक हांव तुमकां शब्द दिवंक सोदता फॉरेस्टाचो विशय आहा म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीक सांगलें की मुख्यमंत्रीन आमकां जें डायरेक्शन दिलें जें सहकार्य दिलें आनी त्याच बरोबर केंद्र सरकार रायट फ्रॉम द PMO टू एवरीबडी was involved in giving the state government support headed by Dr. Pramod Sawant where we were in touch with the right from the FOGA to the Air Force to everybody आमकां हेलिकॉप्टरा पासून जायत्यो गोश्टी आमकां दिवपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान केल्ले आयज तुमी म्हणटा सारकें सगळ्यांच्या कन्सर्नाचो विशय म्हाजे एकट्याचो फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून विशय न्हू विजयचो विशय आसतलो वेन्झीचो विशय आसतलो डॉक्टर शेट्टीचो विशय आसतलो आतां उल्लेख केलो बाब एंटनीन सांगलें की तेजे ते विशय आसा पूण फॉरेस्टान आपलें काम योग्य तरेन सगळे DCFसाक आमी सगळे कडेन हें करून हांव आतां तुका प्रश्न कांय गोश्टी लक्षान आयल्या म्हाजे की वेगळ्या तरेन उत्तर दिवंक जाय आशिल्लें पण तें हांव ते विशय वेगळे जेन्ना तो विशय येता तेन्ना तेजेर हांव उलयतां पूण एक हांव सांगूंक सोदतां की गेल्या 5 वर्सान आमी जर आंकडो पळयल्यार 500 अप्रॉक्सिमेटली एरिया affected was around 587. All of us should be concerned and also appreciate the work that has been done by the disaster management and the forest department. Forest departmentaचे आमचे सगळे ऑफिसर पासून लोक आनी गांवचो लोक जे आमकां सहकार्य करपाक आयले ह्या तरेचो उजो आमी म्हणटा ते केन्नाच पेटोवंक ना आयज गांवचे भुरगे वचून ते पावलोवपाचो ते प्रयत्न करताले आयज सरकाराचे जे एजन्सी आसा सरकारान जे कोणाक ट्रेन केल्ले आसा त्या भुरग्यांक बी समाजाचे आमचे मतदारसंघाचे वेगवेगळे मतदारसंघाचे जे भुरग्यांक शॉर्टलिस्ट करून जे ट्रेन केल्ले आसा तेंचो बी फायदो आमी करून घेतलो तूं जर वयल्यान पळयल्यार आमी जेन्ना पळयलें हांवें सॉर्टीज फोगाक घेवन आमी सॉर्टीज केल्यो पॅरलली हेलिकॉप्टर सॉर्टी करताली ते वारो इतलो मारता आनी केन्ना केन्ना तुमी म्हणटा एक्शन घ्या म्हणून तो काजीचो मनीस केन्ना केन्ना गरीब मनीस थंय आसता त्या मनशांनी ते लायल्यार ताका ते कळना ते खंयच्या वाऱ्यान खंयच्या दिशेन ते वचूं शकता आनी त्या दीस सांजचे आमी जेन्ना पळयताले वारो इतलो भरपूर आसलो की आमकां भंय आशिल्ली की ते पूर्ण ते मोल्ले गड वयल्यान सकयल पर्यंत ते पावूं शकता हॅबिटेशन कडेन म्हणून आमी मागीर थरयलें आनी मुख्यमंत्री बी डायरेक्शन दिलें की हॅबिटेशन कडेन तुमी ते उजो बिजो लावपाचें परमिशन दिवं नाका आमी जेन्ना सॉर्टी करताले तिसरे आमचे हेलिकॉप्टर जे आशिल्ले जे आमकां गावल्ले केंद्र सरकारा कडल्यान ते आमचे मेटास्ट्रिप्सा कडेन पेट्रोल पंप आशिल्ले ते कोणी तरी उजो मुद्दम लायला काय कितें लागलें ग्रास क्लियर करपाक म्हणून मुद्दम ते पेट्रोल पंपाचे डायरेक्शनान ते उजो लागून वयर सरलो मागीर ते हेलिकॉप्टर थंयच्यान डायवर्ट करून तो थंय पावलो ओवरऑल जर पळोवंक गेल्यार सगळे कडेन अशे काही एरिया जे आसा
इनएक्सेसिबल एरियाज फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो वयर चडपाक मोल्ले गडान जर तुम्ही म्हणटा जर कोण तरी वयर चडला ते आतां एक्सप्लेनेशन काय ना तेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा पण केन्ना केन्ना कठीण जाता ह्यो गोश्टी पण एकूच हांव शब्द दिवंक सोदता की मुख्यमंत्री उलोवपाचे पयलीं की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुख्यमंत्रीच्या गायडन्सा सकयल ओवरऑल आमी जे कितें फंडाचो उपयोग करूंक जाय तुमी जे सांगले की नवी टॅक्नॉलॉजी एंड रियल टायमान मॉनिटर करपाक हे फॉरेस्ट फायर्स आनी आमचे फॉरेस्ट गार्ड आनी DCFF डिप्लॉय करून ह्यो गोश्टी आमी कंट्रोलान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसलो आयजच्या दिसा आयज सकाळी बी कांय इन्सिडंट खंय घडले पण आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान योग्य तरेन ते कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी ह्यो सगळे डॅमेज जे जाला तुम्ही आता कोणी तरी उल्लेख केलो उलयतना की हे दीज एरियाज वी हॅव टू हॅव अ प्रॉपर प्लॅन ऑफ हाऊ वी आर गोइंग टू कॅरी आउट अफॉरेस्टेशन आय विल इंडिव्हिज्युअली शेअर इट विथ यू आफ्टर टेकिंग अ थरो प्लॅन फ्रॉम द डिपार्टमेंट थँक्यू स्पीकर सर